आणि आताच आम्ही सातेरी देवीक आम्ही नमन करून हांगासर आयिल्ले आसा। हांव खरेंच आमचे मदीं आयज सावथ गोवाचे कॅन्डिडेट मॅडम पल्लवी टेंपो आसा आनी खरेंच म्हाका उमेद दिसली सगळीं आमची गांवची भाव भयणां हांगासर सातेरी देवीक मान करून आतां भायर आयिल्लीं सगळीं एकठांय जाल्लीं आसा। हांव ताका येवकार दिता आनी परत आयज आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सीन आमची मॅडम येयल्ली आसा आनी तिका बरो येवकार केल्लो आसा आनी म्हाका समज हांव जाणा आमचे जे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सीन जे आमचे लोक भाव भयणां आसा ती आमी म्हाका दिसता आमच्या कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सीन जे वोटां हांगा हायस्ट वोटां आमकां कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सीन मेवतलें कित्याक इतलो लोकांचो तो सपोर्ट आसा तेचेरूच कोण येता आनी एक महिला एक आमकां कॅन्डिडेट दिल्ली आसा आनी सगळी महिला ही बायक चलयल्ली आसा। म्हाका जरूर हांव समजता आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सीन तिका लीड मेवतली। की सगळ्यांक खूब आयुश्य आरोग्य मेळचें, सगळ्यांची भरभराट जावची। तुमकां सगळ्यांक मोदीचे विकसीत भारताचें सपन सगळ्यांक आमकां साकार जाल्लें जाय। ताका लागून तुमचे मोलादीक वोट जे पळय आसा ते आमकां सामकें गरजेचें। सगळ्यांचे देव बरें करूं। दुसरे खेप हांगा येता ते हांव तुमी पळयलां इतले आमकां प्रतिसाद मेळ्ळा हांगा आनी इतलें प्रोत्साहन मेळ्ळें सगळ्या कडल्यान की खरेंच म्हाका बरें दिसता आनी इतलें म्हाका आपलेपण दाखयलां तुमी सगळ्यांनी। तुमचे सगळ्यांचे आशिर्वाद। ही आमच्या उमेदवाराची दुसरी फेरी आसा आनी कुट्टाळी मतदारसंघात इतलो रिस्पॉन्स हाच्या पयलीं केन्नाच मेळूंक नसलो तसो रिस्पॉन्स आमच्या उमेदवाराक मेळत आसा आनी म्हाका पूर्णपणे खात्री आसा आमच्या मंडळाच्या कार्य पद्दतीचेर आनी सगळे हांगासरले वोटर आनी जे कार्यकर्ते आसा आनी आमच्या मदीं आमकां गिरीश पिल्ले जॉयन जाल्लो आसा, रमाकांत बोरकर जॉयन जाल्लो आसा। हे सगळे लोक पळोवन अशें दिसता की खरोखरच कुट्टाळी मतदारसंघांतल्यान आश्चर्यचकीत जावचें न्ही तर त्या कार्यकर्त्यांची आनी मतदारांची मेहनत म्हणून कुट्टाळी मतदारसंघांतल्यान हायेस्ट वोटींग दिवन आमी निवडून येतले। जर उत्साह पळयशी जाल्यार लोक सगळे मोदी वोटच्यान आसा आनी सगळ्यांनी ऑलरेडी डिसायड केल्लें की अबकी बार 400 पार। सो हितून दुबाव ना। हांगच्या गांवांत जर आज जर पळयशी गांवचे जे लोक आहा तेणी हे कमळाचेर बटन मारून कमळा जिखून हाडपाक ऑलरेडी निर्णय जाल्लो आसा आनी ते दृश्टीन म्हाका दिसता आयज आमकां बरें एक खुशी गजाल म्हणल्यार मोदी आमच्या गांवां येता। सो आतां तो गांवां आयिल्ल्या नंतर सगळे लोक तेणे विचार केला की आमी आतां मोदी सभेक वचपाचें आनी ताका आयकल्या नंतर म्हाका दिसता जे वोटींग आसा आयज आमी जे कांय थोडे लोक जे आमचे भायर आसा जे म्हणजे त्यांचे मायंड अजून कन्फर्म जावना खंयच्यान वचपा ते लोक सुद्दां आतां मोदी मिटींग जालें तर म्हाका दिसता 100% वोटींग हे मोदीक जातलें आनी फर्स्ट टायम मोदीन आमकां एक लेडी हांगसर दिल्या आमचे पल्लवी धेंपे नांवान आनी ताका लागून महिलांच जो उत्साह आहा तो चड आसा कित्याक फर्स्ट टायम लेडी आसा म्हणून आनी म्हाका दिसता सगळे वचत ते आमकां जो सपोर्ट मेळटा त्या दृश्टीन हे 50,000 लीड सहज जातली आनी 50,000 लीड घेवन आमी जिखतले हितून दुबाव ना। साउथ गोवा कॅन्डिडेट श्रीनिवास पल्लव टेंपे जी आमची उपासनगर गणेशवाडी गणेश देवळां येयल्ले आसा कॅम्पेनींग बरोबर। आज आमकां खूब बरें दिसता की आज आमी एक सगळे वांगडा रावन आमी एकत्रीत आसा आनी जे आमचे जो डेप्युटी सरपंच आशिल्लो आनी पयलीं जे एक्स पंच आशिल्लो सगळ्यान आतां BJP जॉयन जाल्लो आसा तो आनी मातशें सांकवाल आमकां पयलीं पासून आनी एक वोट वाडोवपाचें बरें आमकां दिसता। आनी आज मॅडम येयल्ले आसा आनी 3-4 प्रोग्राम आसा मॅडमाची ओमी हॅबिटेट बिल्डिंगे कडेन आसा आनी सकयल आसा आमची सांकवाल आसा आनी आमची बिर्ला सुद्दां आसा। तो सगळे आमी मेळोन कॅम्पेन चालू केल्या।